आयज राय विलेज पंचायत आणि राय स्पोर्ट्स क्लब हांचे एक्झिक्युटिव्ह कमिटी मेंबर्स हांची एक राय विलेज पंचायत हॉलान एक मीटिंग जाली आणि ते मीटिंग तांणी डिसिजन घेतला की ऑक्टोबर 2021 ते मार्च 2022 राय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ISL कंपनीक दिवंक. राय विलेज पंचायतीन एक मोबाईल सेल्युलर कंपनीचेर पुलीस कंप्लेंट केला की ते कंपनीन पंचायतीचे परमिशन घेनासतना राय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सान एक मोबाईल टावर इलेक्ट करपाक बेस कन्स्ट्रक्ट केल्या आणि आता मायना कुर्तोरी पुलिसांनी ते कॉन्ट्रॅक्टराचेर FIR फायल केला. आमी जाणाव कुर्तोरी गांवांत जायते शेतकार आसात आणि जायतो लोक थंय शेतां रोयतात. ह्या वर्साक तेणी अंडर मेकनायज्ड फार्मिंग सुमार 4 लाख स्क्वेअर मिटर्स जमनीर शेतां रोयलात आणि ते रावतात. ह्या वर्साक बरी पीक जातली म्हूण. ड्राफ्ट गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन एप्रूव्ह करूंक जुलयाचे 8 वेर मडगांवां SGPDच्या मार्केटा लागीं एक हियरिंग जावचें आसा आणि आता साउथ गोवा कलेक्टरान ह्या वेळार एक इम्पॉर्टंट मिटींग चालू आसा. हे मिटींग ते डिसायड करतले कशे भाशेन हे हियरिंग कंडक्ट करपाचें, कशे भाशेन सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करपाचें, कशे भाशेन लॉ अँड ऑर्डर सिट्युएशन मेंटेन करपाचें हाजेर सगळी भासाभास चालू आसा. कित्याक तांकां नाका चड करून गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीजांक नाका की फाल्यां NGOs आनी एक्टिविस्टान तांकां एक्यूज केलेले की CZMP हियरिंग हाका लागून परत सालसेतीन गोंयान कोविड केसीस वाडल्यो म्हूण. फादर स्टॅन स्वामी सोशल एक्टिविस्ट आणि ह्युमन रायट एक्टिविस्ट काल सांजे ह्या संवसाराक अंतरले. कितलोच काळ जालो तो जेलींत आसलो आणि जेलींतूच तो सोंपलो. हाका लागून आयज सांजे 6 वरांचेर होली स्पिरिट इगोजे लागीं मडगांवां एक पब्लीक कॅन्डल लायट प्रोटेस्ट जावचो आसा. तशेंच ताच्या आत्म्याक शांती मागूंक मागणी जातली. आख्ख्या गोंयांत तशेंच सालसेत एरियांत आतां कोविडाच्यो केसी उणे जायत आसात. आयच्यो सालसेत एरियांतल्यो कोविडाच्यो केसीस अश्यो आसात. मारगांव आणि फातोड्डा 90 आणि 7 कोविड केसीस आसात. कुंकोली बाली 35 आसात. कंसावली 60 आणि 2, चिंचिणी 30 आणि 1, कुर्तोरी 50 आणि 1 कोविड केसीस आसात. लोतोली 70 आणि 7 आणि नावेली 24 केसीस. ही जाली आयची सालसेताची अपडेट.